आमदार जावचे पयलीं मायनिंग वेवसाया भितर सक्रीय आशिल्लो गोंया मदलो एक प्रमुख असो वाहतूक कंत्राटदार म्हणून काम केल्लें। सादारण ते 4000 ट्रक म्हजे कडेन एसोसिएट आशिल्ले आनी 4000 ट्रकांक हांव काम दितालो। पूण ज्या वेळार 2012 मायनिंग बंद पडलें आनी हांव विधानसभेचेर गेलो त्या वेळाच्या म्हजो मायनिंगाचो संपर्क तुटलो। हांवें चिंतिल्लें की एक लोकप्रतिनिधी म्हणून हांव मायनिंगान रावचो न्हू आनी म्हणजे हांवें धंदो गिव अप केलो। म्हजे एक ल्हानशा गांवांत कावरे पिल्ला ह्या गांवांत भितर सादारण ते 500 ट्रक आशिल्ले, ट्रक ओनर आशिल्ले। आतां हे ट्रक ओनर म्हळ्यार व्हडले कोण न्ही, फक्त 1 लाख एकठांय येतकच 2 लाख ते कितें तरी भांगर बिंगर दवरून करताले आनी ताच्या नंतर सादारण ते 10-12 लाख ते लोन घेताले। हे सगळे लोक आयज त्रासान पडिल्ले आसात। आमी कामगार आनी ट्रक ओनरच न्हय, आतां एका ट्रक ड्रायव्हरान इंटरव्यू दिलो। खुबशा लोकांचे समज आसा की हे सगळे उत्तर प्रदेशाक, झारखंडाक आनी खंय बिहाराक जावन आयिल्ले ड्रायव्हर म्हणून, पूण हांगा गोंयचे ड्रायव्हर अर्द्या अदीक गोंयचे ड्रायव्हरय बेकार पडलेले आसात। म्हणून सरकारान हांव म्हणना की सरकाराक दोश दिना, हो सुप्रीम कोर्टाचो निवाडो आसा। सुप्रीम कोर्टाच्या निवाड्याचेर MMDR एक्ट हो बदल करपाक जाय। दोनी म्हणजे सगळ्या प्रमुख पक्षांनी भारतीय जनता पार्टी, काँग्रेस जावं बाकीचे सगळे पक्ष आसात तांणी लोकसभेक, राज्यसभेक MMDR एक्ट मॉडिफाय करून सुप्रीम कोर्टाच्या एम्बिटाच्या भायर घेवन म्हणजे हे मायनिंग कशें परत पुर्वरत सुरू जातले आनी लोकांची जो हे आसा वेवसाय आसा तो कायदेशीर रित्या पूर्णता सरकाराच्या अधिपत्या खाली कसो चलतलो आनी ताचेर नियंत्रण सरकार कशें दवरतले आनी सगळ्या लोकांची उपजिविका परत एक फावटी कशें स्टार्ट करतलो हाचेर भर दिवचो चड आनी चड गरजेचें आसा। ट्रकवालो रेमी डिसोजा, गॅरेजवालो चंद्रकांत सोनू नायक। मायनिंग बंदी उपरांत तांचे सारकेल्यांची परिस्थिती सापूच कफल्लक जाल्या। मायनिंग बंद 2012 सावन बंद जालें, तेन्नाच्यान आमी बंद जाले। पयर हाल्ली मायनिंग चालू जाता म्हण जालें म्हण आमी गाडयो रिपेर केल्यो, खंयच्यान पयशे तयार रीण करून। आतां आमी सगळे गव्हर्मेंटाचे टॅक्स बीन भरलो आनी म्हाका फक्त ही गाडी 2 म्हयने चलोवपाक मेळ्ळी। उरल्यो 2 गाडी आमगेल्यो बेकार आसा, त्यो काम करूंक म्हाका शक्य जालें ना। आनी 2 म्हयने जायना उपरांत परत रोखडें मायनिंग परत बंद पडलें। आतां सगळे हो पयसो भरलेलो आतां कसो हें जावपाचो, रिकवर कसो जावपाचो तोच आमकां कळना। आतां मायनिंग बेगिना बेगीन मायनिंग चालू जावपाचें आनी कांयच ना। आमगेलें पोट रोजी कितें आहा आनी आमकां मेळपा जाय। आमी काम करून मेहनत करून कमाई करपाची आनी कांय फुडलें आनी आमकां कांयच साधन ना। आमचो जो वेवसाय आसलो पूर्ण आमी मायनीचेर डिपेंड आसले आनी आमचो जो ट्रक आसा ते आमी परूच गेले ते सिजनाकच फर्स्ट टायम एक 5 वर्सां बंद दवरून आमी चालू केल्ले आनी रोखडेच आतां इतले इन्वेस्ट करून आमी एक 1.5 लाख सुमार खर्च केलो आनी परत आमकां त्रास जाले। आतां आमी आशेर आसले कितें आतां आमचो परत सिजन स्टार्ट जातलो, मायनिंग स्टार्ट जातलें आनी आमचे पयलींचे दीस आसले ते आमकां परत मेळटले आनी आमी जो खर्च केला गाडयेक तो तेजो सुद्दां आमकां अजून तेजो हें तितलें भरलें ना आमचें आनी रोखडेच मायनिंग बंद जालां। आमकां खूब इफेक्ट बसला। हांव सरकारा कडेन मागतां बेगीच्या बेगीन आमकां मायनिंग जें आसा तें स्टार्ट करचें आनी आमचे जे पोटाचो विशय आसा आनी आमचे जे सगळे ट्रक ओनर्स म्हणून तशें मायनिंग जे काम करता भाव सो ते भावांचेय बीन तो विशय हें आसा तो तेणी सगळ्यांनी मातसो आमच्या सरकारान सगळ्याचो विशय हातीन घेवन बेगीच्या बेगीन क्लियर करचें अशें हांव सरकारा कडेन मागतां। देव बरें करूं। हांव पयलीं मायनिंगेक आसलो, हांव 61 सावन मायनिंग आसलो फोंदेंतो। तेन्ना हांव रिटायर जालो। आतां रिटायर जावन हेंय पळयतालो म्हणून आतां भुरगीं पळयतालो म्हळ्यार भुरग्यांकूय 2 जाण बेकार आहा एक लागून। तेन्ना त्या भुरग्यांक काम ना आनी म्हाकाय ना, हांव म्हणटा रिटायर। भुरग्यांक 2 जाण म्हाका सामके बेकार आहात। आतां तेंका कितें करपाचें म्हण तेंच मोठें हें म्हाजेर। मायनिंग आतां बेगीन चालू जाल्यार काम कितें नाल्यार आमकां सगळें गेलें आनी कांय ना आमचे कडेन। बारीक सारीक हॉटेलवाले आनी दुकानदारांचेर मायनिंग बंदी म्हळ्यार मोठो आघात। गोंयचे आनी गोंया भायले ड्रायव्हर, क्लिनर, लोडर, स्टाफ, मेकॅनिक ते अधिकारी ह्या हॉटेलांचेर च्या भाजी पाव खावंक जेवंक येताले। आयज ते कोणूच दिसना। धंदो काबार। मायनिंग चालू आसतना आमी बरें बिजनेस बरो जातालो फास्ट। आतां तुका बंद जाल्यार कांयच ना। आतां एक समज पयलीं 100 सामोसा खपयताले ते आतां 20 सामोसा खपना, अशी परिस्थिती जाल्या। लोना आसा हेजेर डिपेंड करून लोन काडलें, आतां तें लोन भरूंक जायना सद्या।
त्या भायर भुरग्यां शिक्षण आसा मायनींग सुरू जायना जाल्यार आतां पळय इतली लोन काडल्या ते कशें फारीक करपाक तें टेंशन पडलां. मायनींग जावूं जाय न्ही. मायनींग सगळे ड्रायव्हर आसतले, मायनींग मनीस सगळे आसतले गिरायक. हय चायन आसता सगळे प्लस पार्सल घेवन वताले ते. मायनींग चालू आसतना बरें चलतालें आनी आतां मातशें बरें डावन जाल्या मायनिंगे लागून. आतां कोण बाजाराक उरना. मायनींग आसतना कितें लोकां कडेन गळटाले, लोक च्या पिवपाक आतां कमी जाल्या. हेका लागून आमकां थंय बरो धक्को बशिल्लो आसा. तें आमी 5 पयलीं दुकानूच करपा पडटालें. ड्रायव्हर येताले च्या पिवपाक, सकाळ फुडें लायनी लागताले च्याक. आनी आतां तें बंद जाल्ल्यान आमकां सामकें कांय गिरायक ना, कमी आसा सामकें, डावन पडल्या. जावपाक जाय, मायनींग चालू जावपाक जाय न्ही. मायनींग बंद जालें आनी आमी त्रासांक पडले. मायनींग आसता तेन्ना आमकां रोजगार मेळटालो, काम मेळटालें. गांवांतले धंदे बरी चलताले. आयज मायनींग बंद जालें आनी आमचेर बेकार पाळी येयली आनी कितें करचें वो ना करचें अशी परिस्थिती जाला. तेन्ना म्हाका दिसता हें मायनींग गव्हर्मेंटान जाता तितली बेगीन चालू करचें. आनी एक मायनींग चालू जावप म्हणल्यार लोकांक खूब फायदो आसलेलो. मायनींगचे जमिनीर स्कूल बसी दवरताले, भुरग्यांक बुकां दिताले, डॉक्टर दवरताले आनी खूब. आनी गांवांत कितेंय फंक्शन आसली जाल्यार ह्या मिनेरा कडच्यान गांवच्या फंक्शनाक बेनिफीट मेळटालें. आयज तें कांय ना आनी आमी सामके त्रास जाल्यात. गांवांत हीं दुकानां आसात, हीं दुकानाचेर भायले लोक जेन्ना हांगा गांवांक येताले, ट्रान्सपोर्ट चलतालो तेन्ना ह्या दुकानाची तेंची बरी सोय जाताली. आयज तें सगळें मायनींग बंद जावन सगळें आनी कांय सांगपाचें ना, इतली हें जाल्ली कडेन आसा. तेन्ना म्हाका एक सांगून दिसता की गव्हर्मेंटान जाता तितली बेगीन हे मायनिंगेचो इश्यू बेगीन रिजल्ट करून तो स्टार्ट करचो आनी लोकांक तो रोजगार मेळचो अशें म्हाका सांगून दिसता. आनी म्हजी 1-2 शब्द सोयता. मायनींग जेन्ना पळय चलतालें तेन्ना सॅलून शॉप आहा म्हाजें हांगा तेवण गांवांत. आनीक नुस्त्याचें बिजनेस आसा म्हागेलें. नुस्तें वेवस्थीत धंदो वेवस्थीत चलतालो तेन्ना मायनींग चलता तेन्ना. आनी शॉपूय म्हागे बरें चलतालें. आतां तें बंद पडोन हांगा पयलीं एक 10,000 रुपया नुस्तें हाडटालो. आयज तें 1,000 नुस्तें जाल्यार खोपना. इतली परिस्थिती बिगड जाल्या लोकांची. आनी हांगा हे आतां मनीस हाडल्या दिल्ली साकून हाडल्या केंस मारपाक. तेंचे पासून पोट चलना आतां हें बंद पडोन. तें गव्हर्मेंटान जाता तितली इश्यू चालू करून तें मायनींग चालू करचें आनी लोकांची बी सोय करची. हे ड्रायव्हर सगळे ड्रायव्हर कोण हे पात्रांव बित्रांव लोक सगळे हांगा येता न्हू. आतां हांगा एक 150-200 रुपया रिपोर्ट जायना तांकां. म्हाजीच न्हू प्रत्येक लोकांची बी सोय जावची मायनींग करून. की एक सॅलूनांनी मागीर नुस्त्या धंदो करून लोक जगना. लोक सगळे गॅरेज जावं कोण पळय कितें धंदो दुकानां बिकानां कितें पळय आसा व्हेजिटेबल भाजी बी सगळें मायनिंगेंतल्यान चलता न्हू. आयज तें कांय परिस्थिती ना. लोकांची बी पयसण घालून मरपाची परिस्थिती येयल्या कांय हें बंद पडोन. जाता तितली गव्हर्मेंटान चालू करची परत लोकांक बी हें करची. गरीबला बारीकसो बाजार म्हणून गिरायक कमी अशें न्ही. मायनींग बंदीचो फटको सांगेच्या मुखेल बाजारांतल्या हॉटेलवाल्यांक आनी बाकीच्याय व्यापाऱ्यांक बसला. मायनींग चालू आसतना आमकां गिरायक डबलीन म्हणजे जातालें. तेन्ना आतां मायनींग बंद जाल्ल्याक गिरायक कमी जालां. कारण ते बारीक लोक खूब भयंकर त्रासां पडिल्लो आसा आनी त्या खातीर ती हेजेर परिस्थिती अशी आयल्या. आनी तशीच आमच्या धंदो करपाक लागल्याक धंद्याक तशेंच जालां. धंद्याचेर भयंकर मार बशिल्लो आहा. आमी पयलीं स्टार्टींग कमीत कमी मायन चालू आसतना कमीत कमी 150-200 शामोशी खपयताले. ती आतां परिस्थिती 75 सुमार पावल्या. हय त्या सगळे धंद्याक भयंकर मार बशिल्लो आसा. तेन्ना आमकां अशें दिसता की आतां परत मायन चालू जावची. कारण लोकांचेर भयंकर परिणाम जाला. आमच्या धंद्याचेर खूब परिणाम जाला. तेन्ना ती मायन चालू करची अशें म्हणून आमी मागतात. भाजी 4-5 तरेची भाजी करताले तेन्ना ती परिस्थिती आतां आमी 3 तरेची भाजी तयार करतात आनी भाजयेचेर आमकां भयंकर परिणाम जाल्लो आसा. ताची तशेंच च्या भयंकर कमी अर्दान जाल्ली आसा च्या बी पिवपा लोक.
तेन्ना लोकांनी पयशे ना, त्या कारणान तें अशें जालां. स्टाफ पयलीं आमचो 10 सुमार आशिल्लो, तो आमी सद्याक 6 सुमार दवरला. तेन्ना त्याय लोकांचेर भयंकर परिणाम जाल्लो आहा. कारण कित्याक तेय शिरविशेक हांगा आशिल्ले, ते खुशाल आशिल्ले. आमकां मायनींग स्टार्ट जालें जाल्यार आमी परत त्याच जाग्यार येतले अशें म्हाका दिसता. तेन्ना मायनींग फास्ट जाता तितली बेगीन चालू करची. ही म्हज्या आज्याच्या टायमार सावन चालू आहा किस्तोत पदेर म्हणून. आयज आमगे पांव आख्या सांग्यार बरो फामाद. आनी तेच्या हाडल्यान म्हजे पायन आग्नेल डिकोस्टा तेणें ही चाल दवरली. पूण आयज हें मायनींग खंय तरी बंद जाल्ल्या कारणान ताजो इफेक्ट फक्त मायनींगवाल्या ट्रकवाल्यांकूय न्हय आनी कामगारांक पूण बारीक सारीक आमच्या बिजनसमॅनाकूय जाल्लो. पयलीं मायनींग चालू आसतना 1,500-2,000 पांव अशें खपताले, सांजचे पोळयो वयताल्यो. आयज खंय तरी पांवाची जी खपपाची जी हें आहा ती खंय थोडी जाल्ल्या. ती 1,500-2,000 हजारावून 800-700 अशे हेजे येयल्ल्या. बिस्कीट खपताल्यो जे लोक मायनिंगाचेर डिपेंडंट आशिल्ले आनी खंय तरी मायनिंगाक लागून जे आपल्या बायल भुरग्यां खातीर म्हणजे अशें करून तांकां दिसवडो मेवतालो तेन्ना बिस्कीट व्हरपाक आनी कितें व्हरपाक येताले ते लोक आयज खंय तरी ना. आनी ताका लागून आमकां भरपूर इफेक्ट जाल्लो. आनी हांव मागतां सरकाराक जितून जातील बेगीन ताणें ट्राय करचो. मनोहरबाब पर्रीकर आयज गोंयांत येयल्लो आनी लोकांक जायत्यो अपेक्षा आनी तेन्ना सरकारान हातूंत मातशें इंटरव्यून जायन मातशें जातली बेगीन कितें तोडगो आनी मायनींग बेगीन सुरू करचें. वेवसाय आमचो हे हॉटेलाचो पूण हांगा गिरायक कांय ना. ह्यो मायनी बंद जाल्या, गिरायक कांय ना. आमची परिस्थिती रस्त्यार आयल्या. मायनींग हांगा आसतना आमी वेळा सारकी जेवताली की लोन बीन कितें काडल्यार आमचें वेवस्थीत तें पेड जातालें. आतां कांयच ना. आतां आमी हांगा रस्त्यार आयल्या. आमी सद्या भीक मागपाची परिस्थिती जाल्या आमची. हें मायनींग जेन्ना चालू आशिल्लें न्हू तेन्ना हें आमी करिनाशिल्लीं. आतां मायनींग चालू ना म्हणून हो धंदो आमकां भजी घेवन रस्त्यार बसपाची परिस्थिती आयल्या. आनी आमी जे लोनां बिनां काडटा ती आमची पेड जायना. आनी हो गव्हर्मेंटाचो 1,500 घेता आनी ते 1,500चेर आमी जगता. हेज्या वयर आनी कांय ना. आनी हें फुडें आतां ह्यो मायनी तर चालू जायत जाल्यार हे सांगेकाराचें कितें जातलें. ना जाल्यार आमी भिकेची ना जाल्यार गव्हर्मेंटान आमकां एक गव्हर्मेंट जॉब दिवचो पडटलो. प्रत्येक घराक एक जॉब दिवचो पडटलो. मायनी तर बंद पडल्यो जाल्यार एक आमकां जॉब दिवचो पडटलो. कित्याक आमची परिस्थिती हांगा ना. आनी आज लोक लोन काडून सद्या म्हणजे एक अशी खंय तरी गळे फास बी लावपाची परिस्थिती आयल्या. अशी लोन बीन काडून लोकांनी ट्रक मायनी काडलेले आसा. ते कशे पेड करपाचे ना. कितें जालां गोंयांत सद्या तरी पावसाळो सुरू जाला पूण सांग्या सावड्ड्या वाठारांत जो आसा पळय न्हू तो चालू पावसाळो सुरू जाला. म्हणजे पावसाळ्यान आमी जशें पळय धंदो पळय आमचो ठप्प जाता तसो आमकां चालूय म्हणजे फूल वरसभर पावसाळोच लागला. मायनींग बंद जालेल्या खरें म्हणशें जाल्यार म्हणजे गिरायक जें आसा तें सामकें आमचें थंड जाल्लेलें आसा. एक टायम आमी दिसाक एक 60-70 लिटर ऑयल विकताली थंय आमी आतां 6-7 लिटर सुद्दां ऑयल विकना. अशेंच तर चलत रावलें जाल्यार आमचो आतां म्हाका जवळ जवळ 27 वर्सां जालीं हांव सेल्फ एम्प्लॉयड. गव्हर्मेंट जॉब मेळचो ना हें पयलींच नक्की आसल्या कारणान आनी गव्हर्मेंटाक इतले पयशे फारीक करून जॉब घेवपी म्हणजे हांव बीकॉम ग्रॅज्युएट एक्चुअली पूण त्या खातीर हांव स्वताच्या वेवसायान हांगा उतरलो. आनी 27 वर्साचो हो वेवसाय आतां म्हाका जवळ जवळ बंद करपाची परिस्थिती येयलेली आसा. ना हांव ट्रक टायर विकतालो आनी ट्रक टायर रिमोल्डूय करतालो. आनी जवळ जवळ तेन्ना 100 ट्रक टायर रिमोट जाताले. एक 20-25 ट्रक टायर आमी विकताले नेवे. पूण आतां म्हण तूं दॅट इज नेक्स्ट टू झिरो. बॅटरी एक 10-12 तरी व्हरताल्यो व्हडल्यो ट्रकाच्यो. आतां झिरोच जाले न्हू. आतां बॅटरी कांयच ना. मायनींग सुरू जावप ही ह्या भागांतली नितांत गरज. आमकां हांगा गव्हर्मेंटान आमीश दाखयलेलें की अल्टरनेट इको टुरिजम जातलें. टुरिजमा सारकें हांगा वाव भरपूर आसा पूण हांगा टुरिजमा खातीर एक 4 आण्याचें काम जावनलेलें ना. सांग्या खातीर टुरिजमाचें जें काम जावपाचें आसलें तें 4 आण्याचें काम जाल्लें ना. आनी हांगा अल्टरनेटीव आमकां नाच कांयच मायनींग सोडून. तर मायनींग हें जावप सुरू हें गरजेचें सामकें. बारीकशे पंक्चर रिपेर शॉप चलोवन भुरग्यां बाळांचें पोट भरपी 100 रायकार शॉपा फुडल्यान ट्रक केन्ना धांवतले काय म्हणून वाट पळयता. हय आमची तीन भुरग्यां तिगां शिकता. एकटा 15, एकटा 12वी, एकटा 10वी. मायनींग बंद सगळें बंद पडलें. धंदो सामकोच बंद पडलो. दिसाक 100-200 रुपया जोड जायना दिसाक. मागीर दिसांनी तरी 1,500-2,000 अशें इन्कम जातालेंच. तेजेर आमगे सगळें चलतालें. भुरग्यां शिक्षण हें तें घरचें.
आम्ही मोटरसायकलीचे, फोर व्हिलरचे, नंतर JCB, शवाल सगळ्यांचे काडटाले आमी पंचायत, ट्रॅक्टराचे सगळ्यांचे. आतां कांयच ना, सगळें बंद जालें न्हू. मायनींग बंद जालें, सगळेंच बंद जालें. आतां चिल्लरे आतां म्हणजे मोटरसायकलीचे येतात ते एक दिसाक 4 बीन येता येवन. तेन्ना सरकारान जाता तितलें बेगीन हें कॉमेर्स करचें, मायनींग चालू करचें आनी आमगे संकटांतल्यान दूर करचें आनी आमचें हें तें सॉल्व करून करचें जाता तितलें बेगीन करून. संकट आयला ते ज्या गोंयकारांनी मायनिंगाक मशिनरी लायली तांचेर. आमचो वेवसाय म्हणल्यार आमी एक तेन्ना मशीन घेतलें टाटा 200EX. मशीन घेतलें 2-3 वर्सां आमकां काम मेळ्ळें. नंतर जेन्ना पळय काम बंद जालें तेन्ना साकून सामकेंच त्रासां पडले. परत मागीर मदींच 2016 स्टार्ट जालें, बरी उमेद जाली. आतां तरी आमचे पोटेपणाचो प्रश्न सुट्टलो. हे कर्जातून आमी भायर पडटले, कित्याक लाखांनी तो मशिनाचो लोन म्हणल्यार लाखांनी लोन आसता. पळयल्यार ते एक 2 म्हयने चल्ले, परत आसले तशेंच बंद पडले. परत आमचेर सामकें मोठें संकट येलें. आतां कितें करप? बँक तर कशीच आयकना. कितें लोकांक रीण कशी फारीक करप? बँकेचे मनीस परत घरा कडेन त्रास करपाक लागले. परत आतां म्हळ्यार 2 म्हयने काम मेळ्ळें, परत बंद पडलें. परत फुडें स्टार्ट जालें, परत आनी 2 म्हयने काम जालें. अशें जालां. आतां हें जालें कितें? हें चल्लें कितें? कांयच कळना. आतां रिवणां आमगेलें कितलें तरी मायनींग. आतां म्हजी मशीन ते तारकाराक मायनींग चलतालें. कशें तरी कुटू करून आमकां वेव्हार चलतालो. पूण आतां ती मशिनां अशें जाल्या ती आतां कळमेपा कडेन पावल्या. तेंची पायप बीप सगळीं गेलीं. आनी मेन म्हळ्यार आमचे कडेन आनी धंदो कांयच ना. तें मशीन सोडून आनी कसलो धंदो आमचे कडेन कांयच ना. आमकां कितें शेत ना, भाट ना, कांय ना. तें मशीन जर चल्लेलें जाल्यार आमगेली फॅमिली, आमगेलो धंदो, आमगे हें सगळें कितें जर फुडलें फ्युचर चलतालें. आतां कितें करप हें कळना. हें संकटाक कशें तोंड दिवप? तेन्ना गोवोरमेंटान हेजेर चडांत चड लक्ष घालून आमकां हितूंतल्यान साल्वार करपा जाय. आनी हांवें म्हागे ट्रकूय म्हळ्यार विकलो, कित्याक मायनींग चालू जायना. रिणां आसलें म्हणल्यार ट्रक विकचो पडलो म्हाका. पूण आतां लोकांक म्हागे तर चड दुसरे लोकां तरी ट्रक आसा, ते ट्रकाक लागून जावन लोक आमगे सगळे उपाशी पडला हांगा. ताका लागून गोवोरमेंटान कितें जाल्यार करून मातशें मायनींग जाता तितलें बेगीन चालू करचें. तशें पळयलें जाल्यार ह्या भागा भितर आमकां खंयच्या आनी खंय आमी जॉबाक वयतले जाल्यार खंयच इंडस्ट्री तशी कांय ना. जावं खंय हांगसर म्हणजे वेगळें कितें मायनींग सोडून आनी कांयच ना. जे मायनींग जर तर सुरू जायत जाल्यार मायनीर खंय कांय प्रमाणांत आमी स्टाफ म्हणून कामाक लागपाक शकता, जावं आमचे भुरगे लागपाक शकता. ह्या भागांतले तशें पळयलें जाल्यार चडशे लोक जे आसात सादारणशे लोक म्हणजे मायनिंगाचेर डिपेंडंट आसात. आनी मायनींग बेगिनात बेगीन सुरू जावपाक जाय, सामकी अत्यंत गरज आसा. खाणपट्ट्या पडटा सारको मायनिंगची बेल्डां हांव आसा. पूण जालें कितें, आमी एग्रिकल्चर लोक मायनींग हांगा भरपूर बरें चलता म्हणलें 2 गाडी काडल्यो, मागीर भुरग्या कडेन दिल्यो, तूं म्हणल्यो चलय, तुजी पोटाची वेवस्था कर. एक गाडी घेवन म्हाका ती चलोवपाक मेळना, तें सोडून दी. आतां एक दुसरी गाडी पळय आसली ती 5 वर्सां म्हगेलें मायनींग हें बंद उरलें, गाडी खिळखिळ जाल्लो. म्हगेली एक FD दवरली हांवें, ती FDचेर लोन काडून हांवें तें गाडी रस्त्यार हाडली. रस्त्यार हाडून 2 म्हयने सुद्दां म्हाका धड चलोवपाक मेळ्ळें ना. हेज्या कारणान भुरगे आमगेले म्हगेले भुरगे जावं लोकांले भुरगे वायट व्यसनाक सांपडटा. आनी हें मायनींग जें पळय आहा, हें मायनींग सगळ्यांची पोटाची वस्त, सगळ्यांक पोटाक जाय. गॅरेजवाले धरून, पार्सवाले धरून, मशिनरी, बार्ज, ट्रक ओनर, कामगार सगळ्यांचें पोट हें एक गोंयचो अखंड कणो म्हणून तो मायनींग आहा. हे मायनिंगाचेर रोजगार जालो जाल्यार लोकांनी बारीक कुटुंबां बरी भशेन चलपाचीं, लोकांनी पेज बरी जेवपाची. आयज परिस्थिती अशी जाल्या की कशें जगप, भुरग्यांक हें घेवन आपणी कशें जगप ही परिस्थिती सद्या आमच्या गोंयच्या लोकांचेर, मायनींग बेल्डाचे लोक आहा पळय ह्या लोकांचेर परिस्थिती अशी येयल्या. एक कायमचो तोडगो काडून सरकारान मायनींग सुरू करचें म्हूण ट्रक ड्रायव्हर विशाल नायक सरकारा कडेन मागता. सर, आमी हांगा गाडी चलयता, ट्रक चलयतालो हांव, ट्रकाचो ड्रायव्हर. आमकां हांगा मायनींग थोडे दीस चलता, थोडे दीस बंद पडटा. हाचेर सरकारान कितें तरी एक तोडगा काडून आमकां हांगा कंटिन्यू मायनींग चालू जावची अशी आमची एक हें आहा, विनंती आसा. 4 म्हयने मायनींग चालू जावप, 8 म्हयने बंद उरप, अशें जावपा जायना. कितें तरी एक परमनंट सोल्युशन काडून सरकारान तेजेर कितें तरी विचार करचो आनी आमकां पोटा खातीर कितें तरी करचें. रिवणाच्या प्रभाकर नायकान हांगा 15 वर्सां सर्वीस केल्या. ताका 28 मायक रिट्रेंचमेंट लेटर आयले. हालींच ताचें लग्न जालां. सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशा नंतर जेन्ना मायनींग बंद जालें
तेन्ना आमकां कंपनीन 28 मे साकून रिट्रीटमेंटाची ऑर्डर दिली. म्हाजी एकच मागणी सरकारा कडेन की मायनींग जाता तितले बेगिनाचे बेगीन चालू करचें. ऑर्डिनन्स हाडून नाल्यार MMDR कायद्याक दुरुस्ती करून कितें तरी करून तें चालू करचें. कारण मायनींग बंद जाल्ले कारणान आमचे असले तरूण जे हालींच रीण काडून सण साजरे करतात अशें म्हणटा हांव, जेणी लग्न जाल्यात, जेंची भुरगीं आसा ल्हान ल्हान, नवोच जेणी आपलो संवसार थाटला, तांकां हेजो खूब आनी खूब त्रास जाला. आनी एक म्हाजी विनंती कंपनी कडेनूय बीन की तेणी अशे बेगिनाचे बेगीन निर्णय घेवन लोकांची कामगारांची वाट लावची न्हय, तेणी मातशे पाशेस काडचे. मायनींग बंदी उपरांत काम धंदो बंद जाल्लो, खंय तरी काम पळय म्हणून येवन सांगता. ताचें कितें करपाक काय म्हणून पंचाक प्रश्न. गांवांत मायनींग चलता तेन्ना जायते बरें जाल्लें आनी मायनिंगान आमकां आमच्या गांवांक गोडांक जायतें हेल्पूय बी केल्लें. आनी आमचे मायनिंगाचेर जायते मनीस डिपेंडंट आसले. तांचे फॅमिली बऱ्यो चलताले पयलीं मायनिंगाचेर इनकम मेळोन. आतां ते बरें तेंची परिस्थिती सारकी बिगड जाल्या. आनी पयलीं म्हळ्यार मायनींग आमकां जायते स्कुलाक बस दीन, कोणाक भुरग्यांक युनिफॉर्म दीन, अशें करून जायत करून हेल्प करताली. आतां सगळे सायडीन मायनींग बंद पडून सगळे सायडीन भुरग्यांकूय इफेक्ट जाला. ट्रक ओनर्स कोण काम करता तांकां आनी थोड्यांचे बारीक बारीक बिजनसूय बी चलता तांचेरी तांकांय बी मार बसला. हय जायते जाण सांगता आतां मायनींग बंद पडून काम ना म्हणून आमकां आमी म्हणून व्हरोन खंय लायतो तांकां. मायनींग आसल्यार कोण कंपनी कितें सांगून आमी करता न्ही, सांगता न्ही, मातशें कामां बी लायता न्ही. आतां मायनींग पडून आमी कांय करूंक शकनाय न्हू. 6 वर्सां ती मायन बंद पडली, लोकांचे प्रॉब्लेम जायन आनी आमकां तेमी 6 वर्सां पासून तेमी आमकां हाफ पेमेंट दिलो. आनी म्हजीं 2 जाण भुरगीं आसा आनी भुरग्यांक तांकां शिकयल्या भरपूर. आनी आमकां तेमी आतां पयर गेले ते हाका आमकां सिजनां सामकें काडलें आनी आमकां आतां काम ना. आतां काम सोदून भोंवता बेकार आसा. आमचो आतां फ्युचर कितें? कंपनी आमकां कांयच करून ना. आमकां PFाचें तेम केलें आनी आमकां काडलें. आतां आमी बेकार भोंवता. त्या पासत आमकां बेगीन तुमी काम हुंचें दिवचें अशें आमची एक मागणी तुमकां. आनी आमी स्टाफ आसले 25 जाण स्टाफ आसले. आमकां तेमी सामकेंच भायर मारून दिले. आमकां तेंगे सांगलें खंयच पूण कंपनीक आमकां कामाक लायाय म्हणून, पूण ते आमचो विचार करूंक ना. म्हण आतां आमचो विचार कितें अशें म्हणून म्हजी एक मागणी. आनी मायन ही आमकां जाय गांवाक, नाल्यार आमचो फिक्चर कितें इस्कॉलाच्या भुरग्यांक तेमी बसो काडले आनी कांयच ना प्रॉब्लेम. सगळ्या भुरग्यांक त्रास जाता. ही आमची बेगीन तुमी मायन दिवच्यो करून आनी आमकां बेगीन तुमी हुंच्या पोटाक लावचें, ही म्हजी तुमकां एक विनंती. मायनींग बंदी उपरांत त्या वाठारांत चलपी CSR एक्टिविटी सुद्दां बंद पडल्या. रिवणा सरपंचाक गांवांतल्यो मायनींग कंपनीच्यो CSR एक्टिविटीज बंद पडल्या ताचें वायट दिसता. CSR एक्टिविटीज म्हणून हांगा गांवांत खुबश्यो डॉक्टर, तशेंच बस्यो, तशेंच भुरग्यांक आमच्या बुक्स, युनिफॉर्म हे ते दिताले. आयज असो परिणाम जालो आसा, सरासरी 5 ते 6 बसी आमच्या विविध कंपनींनी दिल्ल्यो आसल्यो. आयज त्यो बसी बंद जाल्ले कारणान आमच्या भुरग्यांक अर्दकुची दवरपा पडली. अर्दकुची म्हळ्यार कितें आतां 5वी 6वी आमची जर तर भुरगीं ट्रॅव्हलिंग करून वचतालीं, आयज आमचे कडेन तें ताकना, आमच्या लोकां कडेन तें ताकना की तांकां ते प्रायवेट बस करून व्हरोन ताकना. तेच बरोबर सरपंच नातान विलेज पंचायती डेव्हलपमेंट पसून करपाक आमकां मायनींग कंपनी सपोर्ट करताल्यो. सगळेंच कितें आमी सरकारा कडेन पंचायती आमकां असो फंड आसता नासता काम करपा लागून. पूण आमी जेन्ना कंपनी कडेन वयताले, बाबा आमकां असो हांगा डेव्हलपमेंट जायो जावं खंय कितें जाय म्हणलें जाल्यार ते आमचें आयकून ती काम करून दिताले. सो दॅट सरकाराचो फंड जो आसा आमकां दुसरे कडेन युटिलायज करपाक मेळटालो. तशेंच तांकां हेल्थ मेडिकल तेंचे हेल्थ सेंटर आसलीं, थंय लोकांक बऱ्या पडटालें. डॉक्टर दिताले तेय लोकांक बऱ्या पडटाले. आनी पंचायतीक खास करून पंचायतीक हे सरपंच येना तेन्ना आमकां खुबशी बेनिफीट अशें आसले की डेव्हलपमेंटा वटेन बाबा फाल्यां सकाळीं तांकां कितें सांगलें एक आमकां स्ट्रक्चर करून दी म्हळ्यार ते फाटीं सन्ना आसले दिल्ले प्रपोजलाचें मान्य करून घेताले. आनी सो दॅट आमचो गांवचो डेव्हलपमेंटूय जातालो. पोटाची खळगी भरूंक मनीस हांगा थंय भोंवता. काम मेळटलें म्हणून आशेन गेल्ल्या ट्रकवाल्यांक गोंया भायर फटयतात. मायनींग बंद पडले कारणान तांकां गोंयान खंयच स्कोप आसना, कांयच वेवसाय ना. म्हणून ते आज परप्रांतांत म्हळ्यार कर्नाटकान, महाराष्ट्रान अशा राज्यान वचून थंय कॉन्ट्रॅक्ट घेवपाचो, कॉन्ट्रॅक्टा अंडर ते गाडी चलयतात. तांचें खरोखरच थोड्यांचें बरें चलता तें चलता, पूण थोड्यांची अतिशय छळवणूक जाल्ले कडेन आसा. थंय वचून तांकां पेमेंट आसना, ड्रायव्हरांक सारकें रावपाक आसना. ह्यो गोश्टी आज
गोंयान वेवसाय ना म्हणून थंय गेल्ले कारणान तांकां ट्रक ओनर्सांक खूब वायट अशी परिस्थिती पळोवपाक पडटा. म्हणून करतले कितें? हांगाय मायनींग बंद पडले कडेन आसा म्हणून वचचें पडटा. लास्ट पोटा खातीर लोकांक त्रास घेवचेच पडटा. मायनींग बंदी उपरांत पयल्या 6 म्हयन्यान ही परिस्थिती. मायनींग सुरू जावपाची सद्या तरी आशा ना. दीस वता वता तशे परिस्थिती आनिकूय खर जावपाची आसा.